नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव किशन गोरकार म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेवन येता ते साश्टीतले खबरान. साश्टीक सद्याक एक सामकी जे अस्वस्थ करपा सारकी गजाल म्हणजे 2 दिसां पयलीं जी बेतलबाटी हांगा एक एस्कॉर्ट सर्वीस एकले हाणें आपोवन ताका लागून जाल्लो बोवाळ आनी ताका लागून एकंदरच हे की साश्टीक म्हणजे आमचे सालसेतीक जे असले प्रकार चडशे नासताले ते आतां सालसेतीकय येवपाक लागल्यात आनी ताका लागून एक सालसेतीचो फॅब्रीक हालपाक शकता, सोशल फॅब्रीक हालपाक शकता अशे तरेची परिस्थिती आसा. कोरांग ही केस तुका खबर आसतली. एक 2 दिसां पयलीं एक तो कर्नाटकांतलो ब्याडगी म्हणून एकलो 19 वर्साचो भुरगो ताणें रातचे एक आमचे एस्कॉर्ट सर्विसाक फोन केलो आनी ते ऑनलायन हें की आनीक 2 जाण थंय चलयो आयल्यो आनी सुरवातेक ताजे कडेन 4,000 रुपया घेतले आनीक ताज्या फाटल्यान ताचे कडेन आनी पयशे मागपाक लागले. आनीक हे जावन थंय बोवाळ जावन थंय शेजारी आयले. ते भुरग्यान निमाणे कडल्यान तो सेकंड फ्लोराचेर रावपी सेकंड फ्लोरार सकयल उडी मारली. तो इंजर्ड जालो आनी हे सगळो बोवाळ. पूण हातूंत भितर आनी एक हें कितें की असले प्रकार नॉर्थ गोवा सगळें जाताले, सावथ गोवाक दिसनाशिल्ले. सो आतां हे सावथ गोवाकय जावपाक लागल्यात. सावथ गोवा जावपाक लागले न्ही. कोलवा जे बीच आसा टुरिजम सिजनाक हे प्रकार खूब वाडटात. कारण ते दिसून येता. कोलवा जर तूं त्या टायमार जर रावंड मारलो जाल्यार दिसून येता. थंय काही अशी पब्स आनी डिस्को चलतात तातूंत भितरय अशे तरेची हें उरता. आनी हे थंयचे लोकल्सांचे बोवाळ हें कितें आमची हें न्ही लोकल्सांनी बोवाळ मारला ताका लागून मातशें तें कंट्रोला आशिल्लें. आनी आतां कितें जालां कोलवा इतलो इन्फ्लक्स वाडला भायलो की खंय कोण रावता आनी कितें रावता कांय कळना. मेन म्हणजे कळ्ळें तुका. कारण हो भुरगो भायलो हो कर्नाटकांतलो भुरगो आनी हो आवय बापूय रावतालो. हागे आवय बापूय त्या हे नाशिल्ले बरोबर. आनी ताणें त्या हातूंतल्यान ताणें कॉल केले. आतां त्या हातूंत भितर मसाज पार्लरय तातूंत भितर वाडल्यात कोलवा. तातूंत भितर भायले म्हणजे काम करपी रावतात. सगळे ते हातूंत सर्विसाक वता अशें ना. पूण हे जे आसात हे चलोवपी रॅकेट जे चलोवपी आसात ते एजंट खूब थंय कोलवा वाडिल्ले आसात. आनी हें दिसून येना. थोडे लोक भिवून येनात. ट्युरिस्ट जे आसात तांकां लुबाडटात म्हणजे ते भिवून येनात. हें खूब चालू आसा. पूण अजून थंयचे अशे लोक थंयचे म्हणटात कोलवाचे जे स्थानीक लोक आसात ते लोक म्हणटात तांकां हाजो त्रास खूब जावपाक लागला. आनी एस्कॉर्टाची ही दक्षिण गोंयांतली दुसरी गजाल. हाजे पयलीं अशीच एक फोंड्या जाल्ली आनीक थंय तशेंच तशें करून लुटिल्ले. आनीक एक हाजो बरो ऑपॉर्च्युनिटी अशें दिसता की आतां हे रॅकेट चलता ते गोंय साकून चलना. ते कोण तरी दिल्ली किंवा आनी खंय बसतात थंयच्यान हो ऑनलायना वयलो जो कॉन्टॅक्ट जाता ताका वतात थंयच्यान तो गोंयचे हांगा कॉन्टॅक्ट करतात. वेगवेगळी सिस्टम आसा. आतां ते सुद्दां कोण रॅकेट चलोवपी आसा पळय ते वेगवेगळी सिस्टमीन ऑपरेट करतात. कांय जाण वॉट्सॅपाचो यूज करतात, कांय जाण म्हणजे तो नंबर आनी तुका कॉल येवपा ना. ताचेर फक्त वॉट्सॅपार तुका हें सगळें धाडपाचें इन्फॉर्मेशन कितें धाडपाचें त्या प्रमाणे तुवें ताका पेमेंट करपाचो. तुका सगळी सिस्टम ही एक आसतली. दुसरो म्हणटा त्या भशेन जे वेबसायट ऑनलायन तुगेले वेबसायटीचेर वयल्यान येता हें अशें सगळें चालू आसा थंय. पूण हे कोलवा आतां सद्या वाडपाक लागला. पूण असल्या वेबसायटीचेर बंदी घालची ही मागणी कितलीशीच तेंप चालू आहा. बंदी घालपा म्हणल्यार आमची घालपाक जाय एक्चुली. पूण ती कळून येना न्ही तुका कशी वेबसायट कितें आसती. क्लियर सायट मारल्या एस्कॉर्ट गोवा एस्कॉर्ट सर्वीस म्हणल्यार तुका झाडाभाडा हाजे पयलीं खुबदां आवाज जाल्लो की गोवा एस्कॉर्ट आनी हें तें सगळें बंद करचें म्हणून. पूण ताचेर अजून पर्यंत कांय कारवाय जाली ना. जावं आमचे जे सायबर क्रायम म्हाका दिसता सोदून काडपाक म्हणजे तांकां एखाद्या टायम नासतलो. म्हणजे तांचे कडेन स्टाफय कमी आहा. आतां विधानसभेक सुद्दां मागणी जाता की सायबर क्रायमाक तुमी हें करात आनी एक्टीव करात. आतां सीएमानय सांगिल्लें काल बसून हे तर हे एक्यूज मेळ्ळे कारण ते लोक थंय अशे लोकांक धरून दिले म्हणून ना जाल्यार ते जर गेल्ले जाल्यार काय माहीत नाशिल्लें. कालची हें टोटल वेगळें आशिल्लें. काल ते कशें मेळ्ळे तो भुरगो पडलो आनी थंय बोवाळ जालो ताका लागून ते बोवाळ जातकीर मागीर ते कितें जालें बाबा भानगड कितें हो कित्याक पडलो तागे वयल्यान थंय तो रावतालो म्हणटा जे कोण अरेस्ट केला ती एकली उत्तर प्रदेशाची दुसरी बिहाराची. बरोबर. सो ते खंय तरी नॉर्थ गोवा रावताले खंय. नॉर्थ गोवा रावताले. हांव तुका सांगता अजून आतां कोलवाचे लोकल म्हणटा तशे प्रमाणे थंय तशेंच फ्लॅट घेवन रावतात जावं तांकां तो मागीर तो तांकां प्रॉब्लम जाता. हे प्रॉब्लमाचेर पुलिसांनी मातशी एक्टीव जावन हाजेर हें करपाक जाय म्हणजे सोल्युशन कितें काडपाक जाय आनी बंद करपाक जाय. पण आनीक आज एक गजाल जाली ती आमची जी SCPDAच्या मार्केटाक जो सोपो कलेक्ट करता तो एक्सटॉर्शन करता अशें तरेचे आरोप जावन आज थोडे ते इब्राहीम आहा ते आज आपली डेलिगेशन घेवन फातोर्डा पुलिसा भायर गेल्ले
कितें इश्यू प्रत्येकदां जे मार्केट फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन आसा तें आतांच न्ही हांव 3-4 वर्सां जालीं ते बोवाळ मारतात की आमकां एक्स्ट्रॉशन जाता. एक्चुअली तांकां ती रेट थरयल्ली आसा, सगळी थरयल्ली आसा. आतां हातूंत भितर 2 आसा की आतां ते म्हणटात की एक रेट आमकां रिसीट दितात आनी एक रेट म्हणटा तो HGPDAक भरता. हें कितें नवीन तांगे तागेलें हें आसा की 1000 रुपया आमचे कडल्यान 100 रुपया HGPDA भरता प्लस भायल्या लोकांक धंदो करपाक दिता. हें तांचें एक्विजिशन आशिल्लें. आतां आमी जर एक फाटले टर्म पळोवया बाबाशानाच्या टायमार सेम फीश ट्रेडर्स एसोसिएशन एक हाजेर जावं बाबाशान हें करता. आतां ताणें ताजे मुखार वचून सांगलां की मेंबर सेक्रेटरी हातूंत भितर इनवॉल्व आसा. ते तांची म्हणणें कितें तांचे लास्ट टायम तेन्ना तशेंच म्हणणें आशिल्लें की मार्केट आमकां चलोवपाक दियात. आमी तुमकां जें तुमकां मेळटा ताच्या चड आमी दिता तुमकां. म्हणजे आतां जर तुमकां 17 लाख येता आमी 25 लाख दितात. मार्केट निवळसाण करपाची आमची, मार्केटाक कितें मेंटेनन्स करपा आसा तें आमचें हें. प्लस आमकां भायले जे येवन आमकां त्रास जातात ते बंद जातले. सोंपो कलेक्टर म्हणटा आपूण कांयच इलिगल करना, आपूण फक्त तांगेले जे बेकायदेशीर कितें चलता तें आपणे उजवाडार हाडलें म्हूण आपल्याचेर हे आरोप करता म्हणून. कोण शानबाग म्हणटा राहुल शानबाग तो म्हणटा की आपणे तांचे कितें वेगवेगळे प्रकार जे चलताले मार्केटाक ते आपणे उक्ताडार हाडले. तांचे जे बेकायदेशीर धंदे आशिल्ले ते आपणे बंद करपाची ट्राय केली म्हूण आपल्याचेर हे आरोप जाता म्हणून. आतां ताणें इब्राहिमान एक रिसीट दाखयली ताजेर बरयल्लें आसा की व्हेहिकल नंबर हाका 1000चो रिसीट बरयल्या आनी सकयल तेच रिसीटीचो त्याच टायमाचेर जर HGPDA भरला जाल्यार तो 100 रुपया. तो म्हणटा हें डिफरन्स. आनी हो टेंडर कित्याक जायना, टेंडर कित्याक जायना तो मेन प्रश्न होता. हायकोर्ट प्रश्न हायकोर्टाक वचून हायकोर्टान सांगलें टेंडर करा म्हण तरी आतां टेंडर जायना. हय आतां इतलीं वर्सां आतां HGPDA आसा आनी हे थोडे तरी सदस्य ताजेर फिक्स आसात. फॉर एग्जांपल मडगांवचो आमदार तो जेन्नाच्यान HGPDA जाल्या तेन्नाच्यान तो आसा थंय. विजय आसा ताजे मदीं दामूय आशिल्लें दिसता म्हाका. मागीर रेजिनाल्ड ना तुगेलो फोंडेचो आमदार आसतालो. पूण हे इतलें आसून चॅरमॅन आसा त्या भायर मेंबर सेक्रेटरी आसा ते गव्हर्मेंट तरी आसतना हो आतां इतल्या वर्सांचो केन्ना म्हाका दिसता आज पर्यंत टेंडरूच जालें ना. म्हणजे HGPDA म्हणटा ती एक पयशांची खाण जाल्ली आसा तें मार्केट आसा तें लुटपाक लागून हे जे टेंडर करपाचें हें करपाचें ते हाजे भातगडी करपाचें. आतां टेंडर करपाचें हें आनी ताजे शाळकारान सगळें चालू केल्लें. पूण ताका एक क्लॉज आयलो की जो मनीस सोपो कलेक्ट करतलो ताका नुस्त्याच्या हातूंत भितर 10 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. आनी थोडेशे क्लॉज घाले म्हणजे फायनान्शियल अमकें डिपॉझीट दवरपाक जाय जे कोणाक क्लॉज म्हणजे चड मोठी तुका मेजर तुका पयशे डिपॉझीट करपा पडटले. सो हो घेतना मातसो कोणी इतलो मोठो एमावंट घालून थंय हें कितें मुद्दाम लागून ताका घेवचें म्हणून हें आसा तें म्हाका दिसता मिनिस्ट्रींतल्यान आयिल्लें. सो तें तांणी हांणी मागीर ताजेर पत्रव्यवहार करपाक जाय आशिल्लो. HGPDAन गव्हर्मेंटा कडेन वचून बसून जर कित्याक दोनी HGPDAचो चॅरमॅन आसा तो गव्हर्मेंटांतलो आनी मिनिस्टरूय आसा तो गव्हर्मेंटांतलो. सो एका पार्टींतल्या वयल्यान तांणी जर बसून जर हाजेर हें केल्लें आनी एकदांचो जर तो टेंडर केलो सगळें प्रकरण काबार जाता आशिल्लें. तुका कांय ना. दुसरें एक हें आसा की फीश ट्रेडर्स एसोसिएशनाक HGPDA मार्केटाक आमी पयर स्टोरी केल्ली ती तुवें पयलें आसतलें पावसा जेन्ना उदक भरलें तेन्ना सगळें बाजूच्या शेताक थर्माकोल भरलें आनी थंय मेन हें जाता तो थर्माकोलाचो. सो आतां फीश ट्रेडर्सां आमी तें विचारलें बाबा तुमी थर्माकोल तुमी एक म्हणटात की हायकोर्टाची तुमी सोपोची टेंडर करात. सो हायकोर्टान हेंय सांगिल्लें आसा की तुमी थंय घाण करनाकात आनी त्या प्रमाणे म्युन्सिपाल्टीन थंय एक कलेक्शन पॉयंट केलो थर्माकोला खातीर. त्या भायर म्युन्सिपाल्टीन एक मनीस अपॉयंट केलो की तो प्रत्येक दिसाक जावं 1-2 दिसांतल्यान तो थर्माकोल व्हरतलो. पूण एक दिसून येता की थंय थर्माकोल जाय तो सर्रास तांकां शेतां उडयल्लो वता. आतां तांची म्हणणें आसा की थर्माकोल आमी उडयनात. थर्माकोल नॉन आमचे एजंट जे आमचे मेंबर ना नॉन मेंबर जे बिजनस करतात थंय येवन ते उडयतात. आतां हें तुमचेर जेन्ना एक्विजिशन जाता तेन्ना तुमी सांगप पिशपणा नॉन मेंबर ना जाल्यार म्हणटा ना. पूण मागीर सांग म्हाका ते तांगेले जे हे आसतात ते थर्माकोल करतात. थर्माकोलाक पॅक केले आहा ते थर्माकोल खंय वता ते खंय वता तेच जालें का थर्माकोल खंय वता बाबा. आनी दुसरी म्हणजे ते जे गाडी हाडून जे नुस्तेकार पार्क करता रस्त्याची दोनी सायडीच्यान आनी हाका लागून 3 एक्सिडेंट जाल्यात. 3 एक्सिडेंट माहीत जाल्यात. 3 जाणांक जीव गेल्लो आसा ह्या हातूंत भितर. तेन्ना गाडी तांची उत्तर आशिल्ली तेन्ना ते मातशें हें जालें बॅकफुटार आयले. गाडी आमी पार्क करनात नॉन मेंबर पार्क करतात. म्हणजे जे कितें वायट करता ते नॉन मेंबर करतात आनी हे नुस्तेकार आसा ते सारके अशें बिजनस करता अशें ते इब्राहिमान उत्तर दिलें. सो हें कांय पटपा सारकें नाशिल्लें. आनी दुसरें म्हणटा तें आमकां पार्क करपाक जागो मेळना. आतां सगळेंच जर नॉन मेंबर करतात तूं गाडयो हांगा दवरता. आतां जो न्यू हायवे गेला नुवें हायवे ताजो जो
बायपास रोड आसा त्या रस्त्यारूय सर्वीस रोड आसा थंय ते पार्क करून थंय दवरतात. आनी दुसरें म्हणटा ते हे आमचे नुस्तें हाजे ते आमगेले मायग्रंट्स आहात ते तांणी जर ते सुरावलेत तो रस्तो आहा तो डायरेक्ट नवो नुस्तें मार्केट करून नवो नुस्तें मार्केट केल्लो आसा. म्हणजे एक्चुअली गेल्ले हायकोर्टाक हे हाजेर म्हणजे कितें उपाय येतले म्हणून हांणी ताका वयल्यान बायपास म्हणजे तो सुरावले जो जागा आसा तो पंचायती पडटा. सो हे थंय वचून करतात आनी कोण ऑथॉरिटी हाजेर चॅक म्हणजे कोण कांय दवरना कंट्रोल ना. सो घाण जावपाची जी आसा ती घाण चालूच उरल्या मार्केटाक. ती फक्त हे सायडी जाताली ती त्या सायडी वचून जाता. आनी जो नवो हो जावपा आशिल्लो मार्केट जावपा आशिल्लो तो कित्याक लागून ताजें काम चालू आसा. नवे मार्केटाचें काम चालू आसा. तें म्हाका दिसता डिसेंबर म्हळ्यार कंप्लीट जातलें फर्स्ट फेजीचें. ताजे नंतर तुका मुखारलें स्टार्ट जातलें. तितलें म्हणजे जे नुस्तेकार भायर बसताले तांकां भितर शिफ्ट करतले अशें तांणी सांगिल्लें आसा सगळें. आनी एक सद्याक कोलवा जे आमचे ते उदक आतां हातूंतल्यान व्हांवपाक लागला तांचे आनी ताका लागून आज इश्यूय जालो. काल तांचे इन्स्पेक्शन जालें. फिशरीसा कडेन एक 4-5 चेंबर बांदिल्ले आसात. सिवेज डिपार्टमेंटाची जी पायपलायन येताली ती रस्त्या मदींतल्यान आयल्या आनी लोकल्सांचें म्हणणें कितें ते चेंबर थंय बांदिल्ले कारणान थंय उदक ओवरफ्लो जाता. आनी सिवेज डिपार्टमेंटान आनी पंचायतीन म्हणटा तें इन्स्पेक्शन केलें. सो सिवेज डिपार्टमेंटाचे जे हे आसात ते सांगपाक शकना की कितें जाता थंय सारकें एक्झॅक्टली. पंप हावस तुमी कित्याक हांगा बांदलो, पंप हावस सायडी बांदपाचो तो कित्याक रस्त्यार बांदलो आनी ताका लागून तें आतां उदक रस्त्यार येता. रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान आनी ती लोखणाची हें जाली कारणान ताचें शेळ तयार जाता आनी शेळ्याचेर मागीर लोक पडटा स्लीप जावन अशें करून कितल्योश्यो केसी जाल्यो. सो दुसरी तांची म्हणणें आसा लोकल्सांचें की हो प्रोजेक्ट जवळ जवळ 2015 स्टार्ट जाल्लो. आज 2024 आसा. अजून पर्यंत त्या प्रोजेक्टाचें कनेक्शन जायना. आनी हो प्रोजेक्ट बांदपाचें कारण म्हणजे कितें 3 बांयो कोलवाच्यो ह्यो पोल्यूट जाल्यो म्हूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलें तुमी उपाय कितें करतात. ताका लागून हो प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो. कायतू सिल्वा आमदार आसतना हो प्रोजेक्ट जाल्लो. ताजे नंतर चर्चिल आयलो. ताजे नंतर आतां वेन्झी आयला तरीकय हो प्रोजेक्टाची जोडणी जायना त्या हाका. आनी म्हणटो कोट्यांनी रुपया पायपलायन घालपाकूच वेस्ट केल्ले आसात. पंप हावस बांद आनी हें बांद म्हणजे एक ते लोकल म्हणटात कितें कितली कोटी मोडून तुमी करतले केन्ना खंयच्या वर्साक स्टार्ट करता म्हणल्यार तांकां भंय दिसता की परत पायपलायन फुट्टले म्हणून परत न्यू घालपाक पडटली. तेच हय. सो गव्हर्मेंटाक टोटल लॉस म्हणटा हे आनी प्रोजेक्टाचो कोलवेकाराक कांय फायदो ना वयल्यान त्रास जाता. हय. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हे आमचें प्रशासन आसा किंवा हे आसा ते खरेंच सारकें चलता काय ना हो परत आनीकदा प्रश्न येयलो आसा. आनीक सद्याक आतां एसेंब्ली चालू आसता तेन्ना म्हाका दिसता कोण तरी हाजेर आवाज उठोवन हें कितें चल्लां हाजेर सरकाराक जाप विचारपाची गरज आसा. कारण मेन म्हणटा तें मडगांवां तशेंच जालें की मडगांवां पायपलायन घालता म्हणल्यार थंय तो ते कंप्लीट जाता म्हणल्यार ह्या वर्षी पन्नेली पायपलायन आसा ती फुटली. बरोबर. आनी ताका लागून परत आतां ते परत ते नवे घालता म्हळ्यार एखादी पन्नेली ती पयलीं घाली ती फुटपाक शकता. सो हे उदक येत न्ही परते भायर तो प्रॉब्लम मडगांवचो प्रॉब्लम आसा. हय. सेम आतां कुडचड्याचें तशें जाता. कुडचड्याचेर ताणें पायपलायन घाल्या पूण अजून तांचो जो प्रकल्पच बांदूंक ना. सो आतां प्रकल्प जर बांदून जातकीर परत तो प्रकल्प जाता म्हणल्यार ही पायपलायन फुटून आनीकदा रस्तो फोडपाक पडत अशें सद्या परिस्थिती आसा. आतां हें जर सगळें पळयलें जाल्यार एकच म्हणपा जाता कोणाचें ताळतंत्र कोणाक ना अशे तरेचो सद्या कारभार चालू आसा. ते मुद्दम कांय हें करना. कारण कामां चड म्हणल्यार पयस चड म्हणल्यार कमिशन चड हें सादें गणीत. ताका लागून कितेंय जावं पाड पडूं पूण कामां जावपाक जाय आनी चड काम करपाक चड उदरगत अशें दाखोवपाचो एक प्रयत्न जाता. सो हाजेर थोडोच तरी नियंत्रण येवपाक जाय. आनीक एसेंब्ली सारक्या हातूंत माध्यमांतल्यान ताजेर कंट्रोल हाडपाचें काम ओपोजिशन करपाक जाय. सद्याक ओपोजिशन तें काम करतात हातूंत दुबाव ना पूण आनीकय मातशें खर जावपाक जाय. आनी आतां हे प्रश्न जर सुटावे जायनात जाल्यार आतां लोकांनीच मुखार येवन हे प्रश्न सोडोवपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात. आनीक ही आमची चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.